भाजप एसटींक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर यत्न करता आनी ते खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान थारावूय घेतला ही लोकांची दिशाभूल म्हणून आरजीचो आरोप. हो आरोप करतना आरजीन हे आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्यान भाजपाक दिल्ली मेरेन हो विशय व्हरचो पडलो असोय आरजीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट पेरेराचो दावो. रुबाटाच्या हे दाव्याचेर गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान आरजीचेर चडाई केली. हांव डिमांड करता एसटी रिजर्वेशनचे रिलीफ जे पळय लिडर आहात तेंच्यांनी तुमकडे अजून मेरेन तुमच्या मुन्सिपालिटींत केल्ले आहा की तुम्ही आमकां दाखोवचें, प्लॅटफॉर्मार येवचें आनी आमकां तुम्ही दाखोवचें हे तुमचे रिजर्वेशन आहा. कित्याक तुम्ही मिटिंगे वचतात ते फकत लोकांक नाच मारून आनी तांकां फटींगपणाची आश्वासन दिवपाक आनी ते क्लॅप मारपाक. ही जितल्या मनशांनी जी पळय क्लॅप मारल्या विदाउट एनी नॉलेज तांकां लॉस दिसपाक लागलोली आनी तुमी एपॉलॉजी मागूंक लागलोली. कित्याक तुमी एसटी कम्युनिटी कडेन हेळटात, त्यांचे सेंटिमेंटा कडेन हेळटात, तांकां उठून सुद्दां उठोवन तुमी तांकां मिटिंगे वतात तांकां ते नाच मारूंकूच दवरले आहात तुमी आनी ते बॉटली प्लास्टिकाच्यो 2 लिटराच्यो पिवपाक सॉफ्टवेराचे बॉटली ते दिल्ली आहा. युनियन मिनिस्टर आसा पळय जेणे प्रेस कॉन्फरन्स केली ताणें खंयच म्हणलें ना की एसटी आमी लोकसभेक पास केला म्हणून. आमी म्हणलें कॅबिनेटाक पास केला, कळ्ळें न्ही तुका. सो दॅट इज द क्लियर न्ही क्लियर आहा. पूण आमचे स्टेट लोकल लिडर आहाय हे मिसगायड करतात लोकांक. आमी तांकां आमकडे फूल 100% थँक दिला आनी आमचो सपोर्ट आसलो म्हणून इतले मुखार पावलो ना. हेज्या मुखार इतली एजिटेशन जायते झगडले 20 वर्सां म्हणून झगडटात. इतली फास्ट प्रोसेस दिल्ली पासून वचपाक आयज आमचो तेंका आसलो म्हणून ते पावल्यात. कित्याक आमी जे पळय आहा ते आमी लायक न्ही कसली एजिटेशन घेयना. आमी वयले फूल स्विंग. आमकां एक्सपेक्टेशन जाय, आमकां आन्सर जाय, रिजल्ट जाय. आमी बेश्टी एजिटेशन ना आमकां नेम चेक करूं ना. तेंच्यान जायनासलें. आमकां रिजर्वेशन तांकां आहा म्हणून आमी तेंच्या वापर फक्त तुमगे सपोर्टा लागून मुखार पावले ते. होय आमचो सपोर्ट. तुम्ही पयलीं सांगा आमी 2 वर्सां जालीं हो मुवमेंट चलयता. फाटलीं 2 वर्सां आरजीपीन कित्याक स्टेटमेंट करूं ना हेजें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां जाय म्हणून 5 तारखे पयलीं कोणी स्टेटमेंट केल्लो तर म्हाका सांगचो. जेन्ना आमची मिटींग जाली 22 जानेवारी तेच नंतर जेन्ना डिसिजन जालें मोर्चा व्हरपाचें 5 तारखे 5 फेब्रुवारी तेन्ना मनोजान स्टेटमेंट केला. हेजी पयलीं मनोजान केन्ना स्टेटमेंट केला पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां जावचें म्हणून जाल्यार तेणी सांगचें. आनी हे आरजीपीचे जे मेंबर जे आतां आयज सांगता न्ही आमी ज्या मोर्चाक सामील आसले म्हणून अजय कोलकर नाजाल्यार प्रेमानंद गावडे नाजाल्यार निलेश हे कितले मिटिंगी आसले ते सांगचे. आमचे 100 तरी मिटिंग जाल्यो. गोंयभर आमचे अवेरनेस चालू आसा. कितले मिटिंगी आसले आनी आमचे जेन्ना मिटींग जाताल्यो ह्या रिजर्वेशना खातीर तेन्ना हे खंय आसले ते तेणी सांगचें. आमी दिल्लीक 2 फावटी वचून येयले. सगळे आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां मेळून आयले. तेजे नंतर आमी बाकीचे गुजराताक जो मिनिस्टर जो किरीट सोलंकी आसा चेअरमॅन ऑफ ST कमिशनाचो ताका आमी मेळून आयले. तेन्ना हे खंय आसले. आतां जेन्ना हो विशय जेन्ना जाग्यार पडपाक येतालो तेन्ना ते मोर्चा सामील करून पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर तुमी आतां स्टेटमेंट करता की आमकां लागून ते डेलिगेशन वयले म्हणून. तर डेलिगेशन वयले कोणा कडेन ते तुमी सांगचें. डेलिगेशन जेन्ना मोर्चा जातकीर डेलिगेशन कोणा कडेन वयले. डेलिगेशन वयले मिनिस्टर फॉर ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर अर्जुन मुंडाजी तेजे कडेन वयले. आतां अर्जुन मुंडा ताका ऑथॉरिटी आसा. जे हो जो विशय आसलो तो होम मिनिस्ट्री कडेन आसलो. जेन्ना आमी अल्टिमेटम दिलो CMाक 23 जानेवारी आनी सांगलें 7 दिसां भितर तुमी व्हरा डेलिगेशन होम मिनिस्टरा कडेन व्हरा तेन्ना मागीर नेक्स्ट डे डेलिगेशन होम मिनिस्टरा कडेन गेला आनी तेज नंतर फुडलें हें जालें. आमी जे अल्टिमेटम दिल्लो पॉलिटिकल आमी डॅमेज करतलो न्हू BJP जर तर तुमी डेलिगेशन व्हरना म्हणून. आनी तेज नंतर जेन्ना होम मिनिस्टरान जेन्ना हें दिलें एश्युरन्स दिल्लो कितें म्हणून एश्युरन्स दिल्लो की रिजोल्युशन घेतलो तेजे प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेट मिटींगेर आनी तेज नंतर तेणें सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन बसयता म्हणून. तेज नंतर 2 मिटींग जाल्यो प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेटाच्यो तेतून कांयच येवना. जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायकार बसले आनी त्या दिसा नेक्स्ट डे जेन्ना युनियन मिनिस्टर जेन्ना श्रीपाद नायक आमचे कडेन आयलो आनी तेका आमी तेंच्यान सांगलें की तुका आमच्या STचे 78,000 नॉर्थाक वोट आसा तुका जाय की नाका ते तुमी सांगा. तुका जाय जाल्यार तूं आतां सांग सेंट्रल मिनिस्टर कोण आसा होम मिनिस्टराक सांग आतां सांग म्हणून. जेन्ना हो न्यूज गेलो सेंटराक तेन्ना नेक्स्ट डे हे जे रिएडजस्टमेंट बील आयलें. हे जे रिएडजस्टमेंट बील हे अजून पास जावना. तो ऍक्ट जावपाक जाय. तो केन्ना जातलो. आतां जेन्ना पार्लमेंट बसतलें
आणि राज्यसभा तेन्ना पास जातले तेज नंतर ते प्रेसिडेंटाच्या असेंटाक वचपाक जाय आनी तेज नंतर हो एक्ट जातलो आनी तेज नंतर डिलिमिटेशन कमिशन बसतले रिएडजस्टमेंट जातले सगळ्यांक जाय पण आता हे खंयच्यान आयले तुमी म्हणटा आता हो रिपोर्ट पळयला कोण हेणी केन्ना एसटीचे खंयच्या विशयाचेर उलयला तेणें केन्ना उलयला आमच्या एसटी फंडाचेर उलयला 2500 कोटी आमकां मेळना तो वर्सा आमी शेड्यूल एरियाचेर केन्ना उलयला जायना म्हणून केन्नाच उलोवना म्हणजे आयज तुमी पॉलिटिकल स्टंट करता आनी तुमकां लागून जालें म्हणून सांगता पण कित्या वयल्यान गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.